आम्ही अजमेंट मोशन स्पीकर सर आम्ही अजमेंट मोशन मागलोले जे गेलते फ्रायडे जी बिला आम्ही घातलेली आहा जे तुम्ही आमका उत्तर दिलेले की बिला मांडटले म्हणून या एजेर तुम्ही आमका जेन्ना बीएससी कुई आमका सांगलोले की ही बिला लिस्ट जातली म्हणून सर मुखेलमंत्री वीरेश बोरकराक उत्तर दिलेले जे ही बिला येतली म्हणून बीएससी कुई आम्ही उलयले आज स्पीकर सर ही बिला जेन्ना आमचो हक प्रायव्हेट मेंबर्स डे वेळार जेन्ना आम्ही प्रोटेस्ट केलो हेजेर आणि पोस्टपोनमेंट केला जाल्यार आतां स्पीकर सर ही बिला येतली काय कितें हेजेर स्पीकर सर त्या दिसाक तुवें मंत्री उत्तर देता आयच्या बिझनेसाचेर उलोवपाक लाय पयलीं बिझनेस कितें आहा तो जे सांगता पळय न्ही पयलीं आयच्या बिझनेसाचेर उलोवपाक लाय स्पीकर सर ते दिसूय आमकां उत्तर दिलेले बिझनेसाचेर न्हू स्पीकर सर हेजेर आमकां रुलींग जाय बिलां येतली 15 सुमार बिलां आमी घातलेले आहाय अजमेंट मोशन आमी मांडलेले आहा अजमेंट मोशन we have moved an adjournment motion अरे मॅडम आज सोमवार आज प्रायव्हेट मेंबर डे न्ही फोटाशो आज प्रायव्हेट मेंबर डे न्ही आम्ही अडजमेंट मोशन मागलो आहा की आमकां ही बिलां जाय ही बिलां आज ही बिलां तुम्ही अश्योरन्स दिवपाक जाय की ही बिलां केन्ना येतली सरकार सिरियस आसा वो फक्त हिंगा स्पीकर सर त्या हाऊसाचो टाइम वेस्ट करताय प्रत्येक फावटी आपले जेन्ना पेशन्स नासता तेन्ना अशा पद्दतीन हाऊसाचो टाइम वेस्ट करपाक पळयता हांव परत एकदा सांगता आज क्वेश्चन जेन्ना रुलिंगाचे आहा पळय न्हू विजय बाब तुम्ही उलोवंक शकता प्रश्न सादो आसा विजय बाब तुम्ही उलोवंक शकता एकूच मिनिट बस सकल परते या कोण स्पीकर सर सकल बसा सर एक बाकीचे सगळे सकल बसा विजय बाब उलयता उलोवनी आता ही बिलां जी आम घायले ही बिलांचे केन्ना स्पीकर सर ही बिलां येवपाक सोमार हे 15 सुमार बिल गायले आमी ते केन्ना येतले सोमार हे आमकां फटोवपाचो प्रयत्न करताय स्पीकर सर हेजेर अरे आज सोमार आयज मिला खंयची अरे स्पीकर सर लास्ट टाइम आमी दनपार मेरेन करूया ऐकून घेतले जाल्यार हांव उलयतलो जाग्यार वचून बसल्यार उलयतलो तुमकां सांगलेले तुमकां प्रत्येक गजाल हांवें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आयकून घ्या हय एक आयकता जाल्यार उलयता नाल्यार हांव एजंट करतलो आयकता जाल्यार उलयता तुमी उलोवपाचें बंद केल्यार हांव उलयतलो तुमी जर उलयत रावले हांव उलोवचो ना कळ्ळें न्ही तुमकां इतलेंच सांगता बिल जर तुमकां घालपा जाय हांव सांगता तें आयकून घेतलें उलयता सभागृहाचें कामकाज अर्दे वरा लागून तहकूब करता